याचे मुख्य कारण असा गेली 3 वर्षां तिवूय मतदारसंघात राज्य पातळीचेर शिगमोत्सव साजरो जातालो सरकारतर्फे आणि हो शिगमो आदले आमदार किरण कांदोळकर हाणे अथक प्रयत्न करून तिवूय मतदारसंघात आमच्या तिवूय मतदारसंघात शिगमो हाडलेलो पण ह्या वर्सा कितें जाला काय खबर ना हांगलो शिगमो बंद जाला आणि ह्या घटनेचो निषेध करपाक आमी हांगर जमलेले आसात। आता हेणे हो शिगमो जो बंद जाल्या उपरांत जो कितें परिणाम जाला तेचेर आपले भाष्य करचे। माझे नाव गोविंद कुपाल, हांव कोलवा मतदारसंघाचो जेडपी जिल्हा पंचायत सदस्य। हांव एक सांगूंक सोदता हो किरणा शिगमो हाडलेलो थिवेच्या मार्फत शिगमो हाडलेलो। हो शिगमो म्हटल्यार आमकां पालीन मेणकुऱ्या वज्रे या सगळ्या गावांक लागतालो आणि आमचे भुरगे जाणटे हेची मजा घेताले। या वर्सा कितें जालें आमकां खबर ना म्हटल्यार शिगमो बंद जालो आणि शिगमो हाडलो ह्या निमतान आमच्या आदल्या आमदारान किरण कांदोळकरान पयलो शिगमो हाडलो आणि हांव तेन्ना सरपंच पिरनाचो। म्हाका आफो दिलो तेणी आनी दादा शिगमो पिरना करुया म्हटलो। हांवें एक आशा धरली शिगमो पिरना येवप म्हणजे कितें जावप हे फुडल्यान चिंतलें आणि बाईक सांगलें बाई सर तूं फुडें हांव तुमच्या हाडनाका पिरनो शिगमो हाडलो। एका वर्सा आमकां त्रास जाले, दुसऱ्या वर्सा शिमग्याच्या निमतान दशावाड्या तूं एक कपेला पर्यंत 11 मीटरचे खांदेवर करून लायटीवर गेल्ले आहा हे शिमग्याच्या निमतान जाल्यो। रस्तो हडमीक जालो, नायकावडे कान धाकटो आसलो तो व्हडलो केलो हे शिमग्या खातीर जालो। शिगमो बंद केलो म्हणून दूख ना, हे आमचे काम पिड्ड्यार जाले म्हणून आमकां दूख जाले। आयज खंय तरी आमदार किरण कांदोळकर आमच्या फाटल्यान आसलो, खंय तरी आमकां शिगमो दिलो। पयलींचो आमदार पर्यटन मंत्री आसलो म्हणून ताणें केन्ना चिंतूंक नासलो, म्हटल्यार आतां हाज्या आमदारान म्हाज्या आमदारान बंद केलो हेचे म्हाका खूब दूख दिसता। हे मतदारसंघात शिगमो हाडलो आदले आमदार पण त्याचा मान दिला आमच्या पिरणाक आणि पिरणाचें नांव सबंद गोंयभर केलें हेचो म्हाका खूब अभिमान आसा आणि हेंचे श्रेय सगळे किरण कांदोळकराक वयता अशें हांव सांगूंक सोदतां। त्याच बरोबर ह्या वाठारांत लोक आपले कला सादर करताले, वैयक्तीक करताले, फ्लोटाच्या निमतान करताले, असे खुबशे फ्लोट हांगा येवन गेले, खुबशे लोकांचो हांगा पिरणा गांवांत पांय लागलो। तशेंच वजरी म्हण मेणकुऱ्या म्हण किंवा धुमाशे म्हण हे लोक लागीं आसल्या कारणान शिगम्याची हांगासर मजा घेताले कारण म्हापशा वचपाक खूब पयस पडटाले। तर आज लोक आमकां विचारतात शिगमो केन्ना जातलो काय म्हणून। हे काम आसता ते स्थानीक आमदाराचें आसता, तेंच्यान हे घडोवन हाडप। हांव तेंचो हांगासर निशेध करता की तेंच्यान हे आपलें काम करूंक ना। तशेंच पर्यटन मंत्री आसा हे बाबू आजगांवकर आसा, तेंच्यांनी हे सहकार्य करून हे करपाक जाय आसलें। त्या खातीर आमी सगळे पिरणाकार हांगा जमून सगळे थिवी वाठारांतले हांगा सगळे जमून तेंचो निशेध करता।